इन्व्हेस्टिगेशन म्हणल्यार कंप्लेंट काल रिसीव जाल्ली आमकां मिस्टर पीटर डिसोजा कडल्यान. त्यानंतर ती आमी कंप्लेंट रजिस्टर केल्या आनी इन्व्हेस्टिगेशनाच्या टायमारच आमकां कळ्ळें की जो एक्यूज मिस्टर गौतम खट्टर who's named in the complaint, so he is out of Goa आणि रजिस्टर करच्या पयलींच he had left the state of Goa. सो ताका सोदपा खातीर आमी टीम डिस्पॅच करता, प्लस बाकीचे आमचे इन्व्हेस्टिगेशन जे आसता स्टेटमेंट्स घेवपाचे ते चालू आसा. सो ह्या संदर्भान 6 कंप्लेंट्स आमचे कडेन अजून म्हळ्यार पावल्यात आनी ते सगळे कलेक्टिवली आमी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सकाळसून जायते लोक पुलीस स्टेशनार बोवाळ घालीत येवन, सो तुमी कशें कितें रिएक्शन? ना आमी कशें आसा, बोवाळ घातले म्हणून दॅट वील ओन्ली हॅम्पर द इन्व्हेस्टिगेशन, बट तशें इन्स्टंट सोल्युशन दिवपा सारकी परिस्थिती ना. आमकां ते मेळपा जाय न्ही. बाकीचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आमी करपाक शकता ते चालू आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.